तुवें पयर नाल्ल फोडलो विजय सरदेसाय म्हणटा की तुवें नाल्लाचो अपमान केलो म्हणून कशें कितें जाता? कशें आसा, नाल्लाचो अपमान हो आमी करूना. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमच्या हिंदू संस्कृतीन जर आमचे विजय बाबाक जर खबर नासत, हिंदू संस्कृतीन नाल्लाचे खुबशे प्रकारे हें जाता, यूज जाता. आमच्या जेवणान यूज करता तेन्नाय फोडूनच करता. आमचें खंयचीय उद्घाटन आसता ताका नाल्ल फोडटा आनी उद्घाटन करता. आनी कोणाचेर कितें वायट असलें जाल्यार ताका ओवाळूनय तो नाल्ल फोडटा. म्हळ्यार हातून कसो नाल्लाचो श्रीफळाचो अपमान जाता तो विजय बाबा. आनी ह्या 3 रिजनांतले खंयचे रिजन विजय बाबाक लागता तेवूय ताणें सांगचें. म्हणून हांव सदांच म्हणटा की हें सगळें करता आसतना लोक भूल थापांक बळी पडना म्हणून आज हांव जिखला. आनी हें ताणें करचें न्ही. पूण तो नाल्ल फोडटा आसतना तुमी खंय तुमच्या तकलेन आशिल्लें कितें तरी, कारण तो तांचो पार्टी सिंबल आनी गोवा फॉरवर्डाचो पार्टी सिंबल आनी थंयसर तशें कितें तरी आशिल्लें काय? तसो हो नाल्ल हो हें जें आसा हें हिंदू संस्कृतीचें प्रतीक कितल्याशा हजारांनी आनी करोडांनी वर्सांनी आसा. आनी हांच्या पार्टीचें सिंबल हें आतां जालां. सो म्हाका दिसता तें आमी रिलेट करचें न्ही. तांकां जर खंय लागून घेवपाचें आसा जाल्यार लागून घेवचें. ओके, थँक्यू.